म्हादय जावं वा वाघ संरक्षित क्षेत्र दोनूय विशयांचेर गोंय सरकाराक गांभीर्य ना म्हणपाचे पर्यावरण अभ्यासक राजन केरकर हांणी सांगले. कर्नाटकाचे चालू आशिल्ले काम पळयत जाल्यार ते तांकां जाय ते करपाक यशस्वी थारतले. गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान केस मांडटना घाळपणां जावची ना हाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा, अशेंय केरकार उलयले. ह्यो म्हादयच्या संदर्भान गजाली ज्यो सांगता त्यो पयलीं जश्यो सांगता तश्यो सांगत आसा की आमी हे करता आमी ते करताले आनी कर्नाटकाक आमी रोखपाक यत्न करताले. पूण त्या अर्दान कर्नाटक जे आसा हो आपलो जो कळसा, भांडुरा, हलतरा आनी सुर्ला हे जे 4 धरणाचे प्रकल्प आसा, बंधाऱ्याचे प्रकल्प आसा ते पूर्ण करपाक नेटान लागलेले आसा. तेंच्यांनी पयशांची तरतूद जी आसा ती ह्या सरकारान जे थंय सत्तेर येयलेले सरकार आसा सिद्धरामय्या सरकारान तेंच्यांनी जशें निवडणुकीन अभिवचन दिल्लें त्या अभिवचनानुसार तेंच्यांनी पयशांची तरतूद केल्लेली आसा. आनी हो प्रकल्प जो आसा हो बेगोबेग पुराय जावन हुबळी आनी धारवाड ह्या तेंच्या 2 महानगरां खातीर उदक कमी पडटा तें उदक वळोवपाच्या नदरेंतल्यान तेंच्यांनी चांचपणी आसा ती सुरू केल्लेली आसा. आनी पयलो म्हत्वाचो टप्पो तेंच्यांनी पार केल्लो आसा तो म्हणजे म्हादय पाणी वाटप लवादान जो निकाल दिल्लो आसा त्या निकालानुसार तांकां रिवायज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करपाक जाय आसलो तो तेंच्यांनी करून ताका सेंट्रल वॉटर कमिशनाची मान्यता मेळिल्ली आसा. आतां फुडें हे काम जे आसा हे व्हरपा खातीर तेंच्यांनी तशी सुरवात केल्लेली आसा. एका अर्थान आमचे गोंय सरकार आमकां सांगता की आमी म्हादयचें रक्षण करपाक सज्ज आसा. पूण म्हाका दिसता की आमी जर अशी घाळपणां बाळगून जर रावत आनी एकंदर आमची जी सर्वोच्च न्यायालया समोर आनी ट्रायब्युनला समोर ज्यो केसी आसा स्पेशल लीव पिटिशन फायल केल्लेले आसा ते व्यवस्थितपणान मांडपाक जर आमी अपयशी थारले जाल्यार ताचे दुश्परिणाम जे आसा ते गोंयच्या वर्तमान आनी भवितव्यात जातले. आमी विसरपाक जायना की कर्नाटकांतले जे मोहन कतर्की आसात तेंचे कावन्सील आसा आनी तेंचे सगळे जे वकिलांची फौज आसा तांकां पुराय कळसा, भांडुरा, हलतरा आनी सुर्ला ह्या नाल्याची कल्पना आसा. तेंच्यांनी त्या वाठाराक भेटी दिल्लेल्यो आसा. ह्या अर्दान आमचे जे वकिलांची फौज आसा तांकां ह्या प्रश्नाची गांभीर्य ना आनी तेंच्यांनी हे गांभीर्य जर हाडूंक ना त्या वाठाराक भेट दिवंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर विराज कामत.